आनी एक स्त्री म्हणटा हांगासर रेतेर केल्या उपरांत देवान म्हाका स्पश्टरान सांगलें हांवें दोवन काण गेलो तो संबंध सारको न्ही, तो क्रिस्तांव न्ही मात्र न्ही, तो मागण्यांत पातयना देवातय पातयना, तो एक नास्तिका बरी जियेता तसले आतां हांव न्हू पयस रावच जाय, ताच्या बदलाक आवय बापाय विधेय जायचे म्हणून देवाच्या उतरान म्हाका सांगलें आनी देवान सांगलेले बरी आवय बापायक विधेय जावन आयलेली बरी सैरीक एका भावार्थी व्यक्तीची बऱ्या क्रिस्तांव काथलिकाची व्यक्तीची सैरीक आयल्या वेळार हांवें ती स्विकार केल्ल्या वरवीं आज म्हजें जिवीत नंदन जालां. दोगां आपुरबायचीं भुरगीं आसा, भोव आपुरबायचें कुटुंबा जिवीत आसा. जर तर हांव म्हज्या वनवण्या प्रमाणे म्हज्या वडण्या प्रमाणे म्हज्या मोतीच्या चिंतपा प्रमाणे गेल्ली जाल्यार हांवें मोग केल्ल्या त्या चेड्याक लागीं कास जाल्लें जाल्यार आज म्हजें जिवीत देसवाड जातें आसलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाका कितलें आपुरबायचें साक्स. फादर हांगासर येवन रेतेर केल्ल्या वेळार देवान म्हाका स्पश्टरान सांगलें तो वेपार वैभट खरी जिगी नाका गे म्हणून. देवान म्हाका सांगलें तो वेपार वैभट तुका नाका, तान तूं मोस करूंक आसा, दोगो दिवंक आसा, फटोवंक आसा आनी तुवें जायतें लुटूंक आसा, फटी मारूंक आसा, तसलें बिजनेस तुका नाका, बरें बिजनेस कर म्हणून. आज हें बरें बिजनेस हांवें सुरू केल्ल्या वरवीं सुरवेर म्हाका चड लाभ जावंक ना, दुसऱ्या बिजनेसांत चड लाभ जातलो, पूण ह्या बिजनेसांत सवकास आज हांव ग्रेस जालो. म्हजें म्हणलें एक घर आसा, भाड्याचीं 2 दुकानां आसात आनी बायल्या भुरग्यांक सांगता आपुरबायन जियेता. संतीसिम त्रिंदादीक मान करून दिव्यवाणी लायव्ह हे मागणेचे कार्यक्रम आमी प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोम्याचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो आनी तुमचें सवें आसो. अदीक मोगाच्यानो एक गीत गावन आमी देवाचें हाजीरपण दैवीक हाजीरपण आमी अनुभव करया. सोम्या तुजें उतर जिवीत दिता, जिविता वाट म्हजी उजवाडायता. सोम्या तुजें उतर जिवीत दिता, जिविता वाट म्हजी उजवाडायता. धैर्य दिता, बळ दिता, सदां बाळता. जिवीत मोचे सुफळ करता. उलय सोम्या उलय, आयकाता साकर तुजो. सलय म्हाका सलय, जावन आसाय आसरो म्हजो. उलय सोम्या उलय, आयकाता साकर तुजो. सलय म्हाका सलय, जावन आसाय आसरो म्हजो. सोम्या तुजें उतर जिवीत आसर. आत्मीकतान म्हजी थांबाशी कर. कुरपे जर दी तुजे थंय पावसर. हादन म्हाका सांभाळ तोवर. उलय सोम्या उलय, आयकाता साकर तुजो. सलय म्हाका सलय, जावन आसाय आसरो म्हजो. उलय सोम्या उलय, आयकाता साकर तुजो. सलय म्हाका सलय, जावन आसाय आसरो म्हजो. पळय सोम्या, तूं आमचो आसरो, तूं आमचें खोटें, तूं आमचें निवासस्थान, तूं आमचो आधार, तूं आमचें बोड, तूं आमचो बरवसो, तूं आमचो संतोश. तूं आमकां सर आशिर्वादांची जर देखून बापा तुजे लागीं आमी येता. तुका आमी सोदता आनी तुका सोदून बापा तुजो अनुभव करता आसतना
तूं आमच्या लागीं उलयता आसतना आमी आयकता हांव बापा. चड आनी चड तुका आयकोंक, तुजे संदेश समजून घेवंक, त्या संदेशाच्या उजवाडांत दैवीक जाणवाय, दैवीक समजणी, दैवीक बोध, दैवीक धैर्य, दैवीक गिन्यान आनी दैवीक आशिर्वादान जोड घेवन ह्या संवसारांत यशस्वी तरान, सुफळ तरान, जैतान जियोंक बापा तुज्या भुरग्यांक फोव कर. दिव्य वाणी लायव्ह ह्या कार्यक्रमाच्या सर्व विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल बापा. सगळ्या संवसारार विविध देशांनी, विविध जाग्यार, विविध परिस्थितींनी, विविध वातावरणान, विविध कुटुंबांनी तुवें आमकां विस्तारायलाय. आमी खंयसर आसल्यार बापा तुज्या मोगांत सदांच एकवटान जियोंक आमकां फोव कर. तुज्या आशिर्वादान आमच्या मदें आसलेल्या पिडेस्तांक गूण कर. कश्टतरांचे कश्ट हळू कर. गरजेवंताचे गरजांनी तूं पाव. आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय हरी एकल्यांनी सडवण जोड ह्या संवसारांत तुका महिमा दिवचें तसलें जिवीत जियोंक आमकां फोव कर. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुज्या सभें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हो मोगाच्यान तुमी सगळीं कशीं आसात? तुमकां बरो दीस, वर्तो दीस आनी कुरपेचो दीस हांव मागता. ह्या दिसांनी मोगाच्यान आमी नियाळ करनासा देवाक आमी सोदीचय. सवकास सवकास ताका सोदून, ताका सांसपोवन, ताका जाणा जावन ताचो मोग कर, हेरांची सेवा कर. सस्नीक जिवीत आमी हर एकल्यान जोडीच. देवाक सोदलें जाल्यार मोगाच्यान आमी देवाचो ताळो आयकूंक शकतले. आनी देवाचो ताळो आयकल्यार मात्र आमकां समजतली ह्या संवसारांत कशें जिये जाय म्हणून. कित्याक देवाच्या उतरांत हें आसा जाणवाय आमकां, समजणी आमकां, बूद आमकां, धैर्य आमकां, गिन्यान आमकां ह्या संवसारांत कशें जिये जाय म्हणून. तर आज आमी नियाळ करया देवाचो ताळो कसो आयकुचो. ह्या संवसारांत जियेत आसतना मोगाच्यान देवाचो ताळो आयकूंक तितलें सुलाभ ना. तरी भोव कश्ट या असाध्य म्हणूंक की जायना. कित्याक ह्या संवसारांत आसता आसतना आमकां आमच्या मतींत जायतीं चिंतनां आसतात. मातनी आमी शिकलेलें गिन्यान आसता, हेरांनी सांगलेलें कानांत आमच्या पडलेलें ती चिंतनां, ती उतरां, ती आमी पळयल्लीं दृश्यां आसतात. सांगात आस आमच्या काळजांत भोगणां आसतात. आनी सांगात आस आमच्यो सुवोटण्यो आसतात, आमच्यो ताळण्यो आसतात, आमचे वनवणे आसतात, आमचे लापदवणे आसतात, आमची एका तरेची तान आसता. सांगात आस आमच्या भितर तावन थोडे ताळे आयकतात आमकां, थोडे संदेश, थोडे उतरां आयकतात. भायर तावन संवसारांत तावनी आमकां जायते संदेश येतात. ह्या सर्वान तावन आमी देवाचें उतर गाळण घेजय. वी मस्ट फिल्टर द वर्ड ऑफ गॉड. ह्या इतर संदेशांत तावन, इतर उतरांत तावन, इतर संगतींत तावन देवाचें उतर नितळ करून, पवित्र करून आमी तें आपणावची गरज आसा. आमी FM रेडिओ आयकता. सदांच ह्या दिसांनी FM रेडिओ आयकुचो. आमी कारार, ह्या बसार, ह्या वाहनाचेर वेता आसतना थोडे फावटी आमकां थंयसर घरा गिरी म्हणलो एक डिस्टर्बन्स आवाज आयकता. तितल्यार ते FM स्टेशन 98.3 या 103.8 खंयचे नंबर जावं दी, ते FM स्टेशन समान आवडून न्ही. आमी आसलो जागो थोडे फावटी तांच्या रेंज तावन पयस आसूंक पुरो. तांची एक रेंज आसता, तांची एक एरिया आसता, प्रदेश आसा, ताचे की भायर गेल्या जावंक पुरो. वा आमचे FM इन्स्ट्रुमेंट, आमचे रेडिओ इन्स्ट्रुमेंट, आमचे गॅजेट सारकें ट्यून जावन ना जावंक पुरो. आमचे FM स्टेशनां तावन आपुरबेन तो ताळो आनी तें संगीत आमकां आयकचें जाल्यार, तें गायन आमकां आयकचें जाल्यार, तांणी दिवचे संदेश समजचे जाल्यार आमचे रेडिओ बऱ्या तरान आमी ट्यून करीचय. आनी खंयसर बरें सिग्नल आसा त्या जाग्याक आमी वचूंक जाय. तेच परी देवाचो ताळो आयकचें जाल्यार आमी देवाच्या प्रदेशांत, देवाच्या ते नेटवर्क आसच्या त्या जाग्यार आमी जियेचय. मात न्ही आमचें काळीज आनी आमचें मन, आमचें अंतस्करण आनी आमचो आत्मो, आमचें भितरलें अस्तित्व देवा थंय आमी ट्यून करून घेजय. तेन्ना चड आनी चड देवाचो ताळो आमी आयकोंक लागता. सो मी आज जेजून समळा लोकाच्या वांजेलांत 11व्या वसरांत 20 आनी 8 वडीर
लूक 11:28. पूण जेजून म्हणे हाच्या की देवाचें उतर आयकोन ते पाळटात ती चड सुभागी. देखून देवाचें उतर आयकोन ते पाळटात ती चड सुभागी. समया जेजून ही उतरां सांगिल्लो संदर्भ जावन आसा जेजूच्या आवय विशांत, मरियमाये विशांत एका स्त्रियेन भोव वर्ती उतरां सांगली. तुका जल्म दिल्ली आनी पानो दिल्ली ती स्त्री भोव वर्ती, भोव सुभागी. म्हणजे संवसारी तरान जेजूक गर्भांत व्हावून ताका जल्म दिवन ताका वागयता आसतना पानो दिवन ताका खावोवन ताका ल्हान व्हड केल्ल्या वरवीं मोरियमाये सुभागी आनी वर्ती म्हणल्या वेळार स्वामी जेजू म्हणटा मोरियमायेच्या की म्हळ्यार संवसारी रितीन मोरियमायेन वावुरल्याच्या की चड सुभागी. जर तर कोणी एकलो देवाचें उतर आयकोन तें पाळून त्या प्रमाणे जी येता ती सुभागी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ताचो अर्थ मोरियमाय भोव सुभागी जेजूक गर्भांत व्हावून जल्म दिवन पानो दिल्ल्या खातीर न्ही, बगार देवाचें उतर आयकोन. लूक चॅप्टर 1:38. लुकाच्या वांजेलांत पयल्या वसरांत 30 आनी 8 वळीर मरियमायेन सांगलें आपले समयाची साकन तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणे. देखून ती वर्थ्या तरान सुभागी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून मरियमाय सदैव तर त्या मायेची भुरगीं जावन आसली आमी देवाचें उतर आयकोन तें पाळून त्या प्रमाणे जियेल्यार कंडी जावन आमी सुभागी. मगाचेनो आमचो देव म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता. मरियमायेक ताचो ताळो आयकलो. त्याच रितीन म्हाकाय तुका देवाचो ताळो आयकच जाय. आमचो देव उलोवचो देव. इसाया प्रवादीच्या बुकांत आमी वाचता सर्वेस्पर देव म्हणटा हांव जिवंत देव, हांव सोडवण दिवचो देव, हांव तुमकां सुटका दिवचो देव. म्हणजे तो आमकां आयकोचो देव. तो आमकां आयकता मात न्ही, तो दृढ निर्धार घेवन ती ताची योजना कार्यगत करचो देव, निरंतरी वावर करचो देव आमचो जावन आसा. ह्या देवा विशांत इसाया प्रवादीच्या बुकांत 3:30 आनी 3 वसरांत 11व्या आनी 12व्या वळीर आमी अशें वाचता. आयसाया 43:11 and 12. होय हांवूच सर्वेस्पर, म्हजे शिवाय तुमकां दुसरो तारोक ना. हांवेंच हें उगडापें केलां, हांवेंच हें परगट केलां. तुमचे मदें आसलेल्या एका परक्या देवान न्ही, तुमी म्हजे साक्षी म्हणटा सर्वेस्पर. हांव एकलोच देव. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हर गाणी होगळा भाव त्या देवाक. म्हाका न्हू तो देव आमच्या जिवितांत आमचेर आशिर्वाद घालता आसतना आमचें जिवीत नंदन जाता. दैविकलो रेत्र मंदिराक जायते जाण रेतेरी घेतात. हप्त्याचे रेतेर जावं दी, वस्तेचे रेतेर जावं दी, एका दिसाचे रेतेर जावं दी. आनी थोडी फावटी विनवणेचे सांदे विनवणी घालून घेता. सोमारा, मंगळारा, बुधवारा, ब्रेस्तारा, शुक्रारा 5 दीस सकाळीं 9 वरां दनपारां 1 वरां पर्यंत. म्हाका हांगासर मागणी करता आसतना, देवाचें उतर आयकता आसतना, देवाच्या उतरांचेर नियाळ करता आसतना, संगीत वाजोवन खेळटा आसतना, स्तुती होगळाप दिवन देवाचें आराधन करतना, बोबूय सकाळचें आराधन करतना देव तांचे लागीं उलयता. देव तांचे लागीं उलयता आसतना सबार जाणांनी म्हणलें हांव फादर एक बरी रेतेर गेल्या उपरांत म्हाका बरी सैरीक आयली मात न्ही, म्हाका आयिल्ल्या सैरीके पैकी कोणच्या चेडवाक हांवें विंसून काडीत जाय म्हणून देवान म्हाका स्पश्टपणान सांगलें. व्हेरी गूड. आनी एक स्त्री म्हणटा हांगासर रेतेर केल्या उपरांत देवान म्हाका स्पश्टपणान सांगलें हांवें दोवन काडून गेलो तो संबंद सारको न्ही, तो क्रिस्तांव न्ही मात न्ही, तो मागण्यांत पातयना, देवातय पातयना. तो एक नास्तिका बरी जियेता तसल्या हांव न्हू पयस रावच जाय, ताच्या बदलाक आवय बापायक विधेय जायचे म्हणून देवाच्या उतरान म्हाका सांगलें. आनी देवान सांगलेलें बरी आवय बापायक विधेय जावन आयलेली बरी सैरीक एका भावार्थी व्यक्तीची, बऱ्या क्रिस्तांव खातलिकाची व्यक्तीची सैरीक आयल्या वेळार हांवें ती स्विकार केल्ल्या वरवीं आज म्हजें जिवीत नंदन जालां. दोगां आपुरबायचीं भुरगीं आसा, भोव आपुरबायचें कुटुंबा जिवीत आसा. जर तर हांव म्हज्या वनवण्या प्रमाणे, म्हज्या वडण्या प्रमाणे, म्हज्या मतीच्या चिंतपा प्रमाणे गेल्ली जाल्यार हांवें मोग केल्ल्या त्या चेड्याक लागीं कास जाल्लें जाल्यार आज म्हजें जिवीत देसवाड जातें आसलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाका कितलें आपुरबायचें साक्स. फादर हांगासर येवन रेतेर केल्ल्या वेळार देवान म्हाका स्पश्टपणान सांगलें तो वेपार वैवट खरी जिगी नाका गे म्हणून. देवान म्हाका सांगलें तो वेपार वैवट तुका नाका, तान तूं मोस करूंक आसा, दोगो दिवंक आसा, फटोवंक आसा, आनी तुवें जायत तें लुटूंक आसा, फटी मारूंक आसा.
तसलें बिझनेस तुका नाका, बरें बिझनेस कर म्हणून. आज हें बरें बिझनेस हांवें सुरू केल्ल्या वरवीं सुरवेर म्हाका चड लाभ जावंक ना. दुसऱ्या बिझनेसांत चड लाभ जातलो, पूण ह्या बिझनेसांत सवकास आज हांव ग्रेस जालो. म्हजें म्हणलें एक घर आसा, भाड्याचीं 2 दुकानां आसात आनी बायल्या भुरग्यांक सांगता अपुरबायन जियेता. म्हाका ते आनी एक बिझनेस करून सांगलो म्हजो इश्ट. हांवें ते बिझनेस करनातल्या वेळार तो म्हज्या रागार जालो आनी ताणें ताजें बिझनेस मुंदरशिलें. करोडपती जालो, जायते पयशे गेले ताणें, पूण एक दीस सांपण पडलो, आज तो जैलांत आसा. असलें सगळें ताणें होगडायलां. म्हाका न्हू देव म्हजे लागीं तुजे लागीं उलोवंक आशेता. देव म्हाका तुका म्हणटा खंयच्या दाक्तर लागीं वच. देव म्हाका तुका वाट दाखयता असलें वखद काण घे. देव म्हाका तुका वाट दाखयता शिस्तेन जिये, माऊल्या प्रमाणे जिये, जिवितांत उद्देश दवन जिये, देवाचेर पातयेनी दवन जिये, तिरासणेन जिये, कठीण परिश्रम करून जिये, खालतो जावन सादो जावन जिये, देवाचें उतर वाचून सदांच देवाचेर पातयेनी दवन जिये. अशें सर्वेस्पर देव निरंतर म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता. मोगाच्यान देव म्हजे लागीं तुजे लागीं कसो उलयता ह्या विशयान नियाळ करतना 7 संगती म्हज्या नियाळाक आयले. देव म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता आमी मागणें करता आसतना. देखून मागणें गरजेचें. सकाळीं वग्गी उठोन मागणें करचें, राती न्हिदों वयचे पयलें मागणें करचें. दनपारां आमकां जेवणाचें गॅप आसता या कितें एक रेस्ट आसता, विश्रांतीचो एक वेळ आसता, त्या वेळार विशेवाचो वेळ, त्या वेळार मागणें करचें. मागणें करतना मोगाचें देव म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता. चड आनी चड आमी देवाचो ताळो आमी पारखूंक शकता, गमन दिवंक शकता आनी तो समजोवंक शकता. दुसरें देव म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता पवित्र पुस्तका मुखार. कितलें आमी पवित्र पुस्तक वाचता तितलें मोगाचें देव प्रवाद्या लागीं उलयल्लो, देवाच्या भुरग्यां लागीं उलयल्लो. म्हज्या लागीं तुजे लागीं चड आनी चड तो उलयता. आनी चड आनी चड उलयता आसतना देवाचें उतर स्पश्ट तरान बरें करून आमी समजून घेता आनी अर्थ करून घेता. तिसरें देव म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता आसतना. देखून मोगाचें आमी हर एक मागणें प्रारंभ करतना गायनां गायता, अर्घ आनी होगलाप दिता, उपरांत आराधन करून देवाच्या हाजरपणान प्रवेश जावन मोगाचें देवाचो ताळो आयकोंक समजून घेवंक आमी प्रयत्न करता. चवथी देव म्हज्या लागीं तुजे लागीं उलयता मौनपणान, इन द सायलन्स. थोडे फावटी मौनपणान आमी देवाच्या हाजरपणांत आमी वेळ करशिल्ल्या बरो. आमकां आसा एक अपुरबायचें कॉपेल, केदाळे लोक थंयसर येता हप्त्याच्या हर एका दिसा म्हणल्यार बरी 7 दीस. आनी थंयसर सकयलें कॉपेल, थंयसर 2 कॉपेलां आसात. वयर एक सकला एक, वयर इंटरसेसरी कॉपेल चापल म्हणून वयरलां सकला अडोरेशन चापल. अडोरेशन म्हळ्यार आराधनाचें कॉपेल. थंयसर सायलन्स म्हणून बरयलां. भितर बरी कार्पेट गेल्या, सक्रामेंत केदाळे थंयसर उक्ता आसता. थंयसर वचून दिंबयेर पडोवन या बसून या कदेलाचेर बसून मोगाचें मागणें करता आसतना, दोळे धांपून मागणें करता आसतना म्हाका कितले फावटी दैवीक अनुभव जाला. देव म्हजे लागीं उलयला, तुमच्या लागीं उलयता. या देवीक रेत मंदिराक आराधनाच्या कॉपेलां सक्रामेंता मुखार बसा. सक्रामेंताचेर दीस गेला, त्या मौनपणान देव तुजे लागीं उलयता. 5वें देव उलयता जिविताच्या गणितांद्वारी. घडघडो झगडावन येता आसतना मोगाचें देव म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता. मोइशे लागीं उलयलो खरे पर्वताचेर, त्या सिनाय पर्वताचेर घडघडो झगडावन थंयसर धुंवर उजो आसलो, थंयसर देव ताजे लागीं उलयलो. तुजे लागीं म्हजे लागीं आज संवसारान घडचीं ती अवघडां, व्हडलीं व्हडलीं घडितां जावं पुरो राजकीय घडितां, सामाजीक घडितां, अवघडां, सुनामी, वारें वादळ, पावस आनी राय पडचे या राय जावचे, नवी नवी झगडीं झुजां जावची संवसारान. हांचे मुखांतर देव म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता. मोगाचें आमी समजून घेवंक पवित्र आत्म्याची कृपा मागोवंक फावो. सवें जावन आसा देव म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता. प्रवाद्या लागीं उलयलो, देवाच्या महान सांता भक्तां लागीं देव उलयलो. दर्शना मुखांतर, स्वप्ना मुखांतर आनी जायते फावटी देव दिश्टीक पडोन उलयलो. मोरी माय दिश्टीक पडली आनी उलयली. 7वें जावन आसा देव उलयता मोगाचें मनशां मुखांतर, याजकां मुखांतर, याजकांचें सरमांव, याजकांचें प्रवचन, लायकांचें प्रवचन, लायकांचें सरमांव. थोडे फावटी कुटुंबांत घोवा जावन देव उलयता, बायले लागीं जावन उलयता, भुरग्यां मुखांतर देव उलयता. थोडे फावटी तुमकां मोगाचें बघूंक बरो भुरगें सांगूंक लागलें, डॅडी तुजें कुमसार जावना, म्हजें कुमसार जालां. म्हळ्यार देव त्या भुरग्यां मुखांत उलयता. जर तर सादेपणान खालतेपणान त्या भुरग्याचो ताळो तूं आयकताय, देवाकच तुवें आयकल्ल्या बरी. थोडे फावटी मोगाचें अक्रिस्तांवांत हांव मोगाचें देव उलयता. हांगासर जबार जाणां आयिल्लीं म्हाका म्हणटात, फादर हांगासर इतलें बरें रेतीर मंदीर आसा, इतली बरी रेतीर जातलें म्हण म्हाका कळितूच नासलें. आमची शेजारन हिंदुवांची म्हणाली, आमची शेजारन मुस्लिमांचो म्हणालो.
थंयसर हांव गेलो, थंयसर मागणें करून हांव आयलो. ताजे उपरांत आमच्या कुटुंबांत बरेंपण आसा. तुमी क्रिस्तांव जावनय तुमी वचोंक ना न्ही, दयेन वसा म्हणून देखून हांव आयली. फादर त्या क्रिस्तांव न्हय आसल्यांचेर देवान आशिर्वाद घाला, म्हजेर खंडीत जावन देव आशिर्वाद घालतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अशें मोगाचें न्हू 7 थरान म्हज्या नियाळाक आयिल्ले संगते हांवें सांगलें, देव मागण्या वेळार तो उलयता, देव देवाच्या उतरां मुखांतर उलयता. तिसरें देव अर्घ आनी होगळाप दिसतना उलयता. देव चवथें मौनपणांत उलयता. देव गणिता मुखांतर, नैसर्गीक गणितां आनी मनशाच्या गणिता मुखांतर देव उलयता. आनी सवें देव उलयता दर्शना मुखांतर, देव दिश्टी पडोवन देव उलयता, स्वप्नांत देव उलयता. 7वें जावन आसा मनशा मुखांतर देव उलयता. ते जाल्यार मोगाचें नांव विसरून नजो थोडे फावटी मन जाती मुखांतर सयत देव उलयता. पोरण्या तेस्तामेंतांत बालाम प्रवादी लागीं गाडा उलोवंक लागले. देवाचो ताळो त्या गाडवा मुखांतर आयलो. देखून मोगाचें न्हू आमी देवाचो ताळो आयकत जाल्यार 3 संगती केदां आळे उडासर, 3 संगती. पयलें मागणें आनी मौनपण. वय देवाचो ताळो बरो करून गाळन फिल्टर आवट करूंक मोगाचें न्हू आमकां मागणेंय जायची, उपरांत इल्लो वेळ मौनपणान. थोडी आमसराक मागणें करता जायना, धडबडोन दरवड्यान मागणें करता जायना. वा थोडे फावटी केवळ संप्रदाया प्रमाणे संजेर एक आमकां तेर सांगूंक आसा, आमोरी सांगूंक आसा, देवाचें उतर वाचूंक आसा म्हणून वेगवेगळी वाचून मोग दिता जायना. मोगाचें न्हू सवकास मागणें करीची, सवकास पयत पुस्तक वाचीची आनी उपरांत थोडो वेळ तरी दोळे जांपून मौनपणांत आमी उलयल्ल्या वेळार संवसारांत दैवीक ताळो आमी विंगड करून समजोवंक येता. दुसरें आमी देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवची. देव आमचे लागीं उलयलो म्हणून आनी तें देवाचें उतर आमी पातयेचय. जेजून मरियेक आनी मार्ताक कितें म्हळें, जुआंव सुवांजेर 11 वर्सर 40 वोळ, जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40. जुआंव सुवांजेर 11:40. तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा तूं देखतलें म्हूण हांवें तुका सांगूंक ना गी. इल्ल्या वेळा पयलें समयान जेजून थंयसर 25व्या वळीर म्हणलें, हांवूंच जिवीत आनी हांवूंच जिवनपण. जो कोण म्हाका सत मानता तो मेल्यारय तो जियेतलो. जो कोण म्हाका सत मानता, जियो नासतना म्हाका सत मानता, तो केदींच मरचो ना. आनी आतां हे उतर मरियेन आनी मार्तान पातयेवची, विस्वास दवरची, भावार्थ दवरची गरज आसा. आनी तेणी भावार्थ दवरल्या उपरांत जेजू थंयसर लाजराच्या फोंडा लागीं गेलो आनी म्हणालो, लाजरा भायर ये. आनी लाजार भायर आयली. म्हाका ह्या दिसांनी एक गोवानी बायल हांगासर आयली, तांच्या भुरग्यां कडल्यान ती देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता. विशयी जावन ती पती ताजी ती हांगासर आयली 7 वर्सां पयलें. तिचो घोव सरलो. अचानक सरल्या उपरांत मरण पावल्या उपरांत कळ्ळें दाक्तरान म्हळें, तुज्या घोवाक HIV एड्स आसलें, देखून तो जीव घात करून मेलो. तुका सांगूंकच ना. देखून आतां तुका टेस्ट करीचे 6 वचोन तुका HIV एड्स आसूंक बरो. मोगाचें न्हू टेस्ट केलें, टेस्ट करतना HIV एड्स आसा. सगळें निराश जालें, धेदेस्पर जालें, भियेलें. दुसऱ्या फावटी टेस्ट केलें, तिसऱ्या फावटी टेस्ट केलें. मोगाचें आमकां पीड आयिल्ले आमी अशें भियेता गी. आमचें तो ना खंय दाक्तरान मिस्टेक केली, रक्ताचें टेस्ट कितें सोडून जाल्यार कोणा म्हणून परतून टेस्ट केलें, HIV आसा म्हूण जालें. भियेलें, खावजेलें, खात जावन केवल 1 वर्स जाल्लें मात. आनी घोव सरलो, घोवान मोस केलो, घोवान दोगो दिलो, घोवाचेर राग आयलो, घोवाच्या गेल्या कुटुंबाचेर राग आयलो. कितें करचें म्हूण कळोना. निराश जालें, धेदेस्पर जालें, जीव घात करीचें म्हूण चिंतली. पूण देवाक अर्घ दैवीक रेत्री मंदिराक आयलें. आनी हांगासर मोगाचें न्हू ते म्हाका म्हणूंक लागले रोडोन, फादर हांव आनी वाचना, हांव मरता, म्हाका HIV एड्स जाला, म्हज्या घोवान म्हाका मोस केलो, काज जावन 1 वर्स जालें मात्र म्हाका कांयच सूख ना, संतोश ना जिवितांत. हांवें कशें म्हज्या कुटुंबाक फाटीं वेचें. ही पिडा आसल्यार म्हज्या कुटुंबाच्यान येता, घरा गेल्यार घरच्यांकी ही पिडा येतली. आनी रोडोन कंगाल जालें. देखून हांव जीव घात करता फादर, मरोंक आशेता फादर. आनी त्या वेळार मोगाचें न्हू हांगासर हांवें म्हळें, सांगाता मेळोन आमी रेतेर करया, मागणें करया, देव ताचें उतर दितलो. मोगाचें न्हू हांगासर मागणें रेतेर करतना देवान ताका ताचें उतर दिलें. जॉबाच्या बुकांत 1 वसरांत थंयसर सैतानाक सर्वेस्पर देव म्हणटा, जॉबाची कूड तुज्या हातांत आसा, पूण ताच्या जिवाक मात्र हात लायनाका, तो जीव म्हज्या हातांत आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जॉबाचो जीव जॉबाचो आत्मो देवाच्या हातांत आसलो, ताची कूड देंवसराच्या हाताक गेली. देखून देंवसरान ताका जायत्या तरान कुडीचे पिडा हाडले, पूण ताचो जीव काडूंक तो देंवसार सोंपलो ना. आनी आतां ही भयण त्या पातयेवंक लागली आनी हांगासर रेतेर गेली आनी परतून रेतेर येवंक लागली आनी भावार्थान पातयेवंक लागली. 6 म्हयन्या उपरांत दाक्तर लागीं गेल्या वेळार दाक्तर म्हणटा, तुका HIV एड्साचें कसलेंच लक्षण नात, पूण ही पिडा आसा मू, तुका कांय जायना तशें बगता, म्हाका बगता. पयलीं तातूंत दाक्तर म्हणलें तूं वाचना 6 वर्सां म्हणून, पूण आतां तोच दाक्तर म्हणटा तुज्या त्या पिडेची लक्षणां कांय दिसनात न्हू. पूण मोगाचें 1 वर्सा उपरांत टेस्ट करतना HIV एड्स ना म्हूण जालें. पूण दाक्तर दुबावलो. दाक्तर म्हणालो थोडे फावटी टेस्ट सोडून येता, HIV एड्स ना म्हणूंक जायना, एक फावटी आसलें जाल्यार तें वचना.
मोगाचे न्हू 3 म्हयन्या उपरांत परतून टेस्ट केलें, ताज्या उपरांत परतून टेस्ट केलें, ती 1 वर्स टेस्ट करतना 3-4 फावटी मोगाचे न्हू तें नाच ना म्हण जालें. आनी डाक्टर म्हणलो तुका ना. मोगाचे कितल्या संतोशान हांगासर येवन तांणी देवाक अर्घ आनी होगळाव दिली. म्हणजे देवाचो ताळो ताका आयकलो. देवाच्या ताळ्या प्रमाणे, देवाच्या संदेशा प्रमाणे तें जिवंक लागलें. आनी उपरांत ताका एक बरी सैरी गायली. ताणें कोणाक सांगूं ना ताका ती पीड आसली आसा म्हणून. देखून ते हांगासर आयलें परतून विचारूंक फादरान खाज जावी येत की ना. आमी मागणें करया, रेतेर करया, देव तुका सांगतलो. रेतेरीच्या चक्रेक हांवेंच ताका विचारलें, देवान तुका कितें म्हणें. देव म्हणलो हांवें तुका गूण केला. देव म्हणटा देवान म्हाका गूण केला. तर जर तर देव म्हज्या पक्षान आसा, म्हज्या विरोध रावतलो कोण आसा. रमाकारां बरलें पत्र 8वा वसर थंयसर ह्या देवाचें उतर देवान म्हाका सांगलें म्हणटा ती. तर हांवें म्हळें वच आनी काजर जा. आनी मोगाचे न्हू काज जालें. बरो एकलो तरणाटो ताका मेळ्ळो. त्या तरणाट्याक लागीं ताणें सांगूंक सही सांगलें म्हजो घोव असो मेलो, पूण आतां म्हाका टेस्ट करतना ही पीड ना. तर तुका स्विकार करता जाल्यार मात काज जा. कांयच फटकेर म्हणना, सतान आसा तशें ताणें सांगलें. त्या तरणाट्यान ताका स्विकार केलें आनी उपरांत काज जालें. मोगाचे न्हू काज जावन आतां दोगां आपुरबायचीं भुरगीं आसात, आपुरबायचें घर आसा, आपुरबायचे वेपार वयवाड दोगांय करन आपुरबायन जैताचें सुफळ महिमेचें जिवीत जीवन आसात. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचे न्हू जायते जण ह्या संवसारांत मागणी करतात आनी देवाचो ताळो आयकतात. तांचे पैकी थोड्यांनी म्हणचे आसा फादर तें आसना करिजे, हें आसना करिजे, अशें मागणी करिजे, तशें मागणी करिजे. हें म्हणजे तें संवसारी तरान आमी क्रिस्तांवांनी मागणी करच्याक आनी संवसारी तरान आसना करच्याक विविध तरांचे पोज आनी विविध तरांचे ते भांगी, विविध तरांचे ते पोजिशन्स काडून घेवचे. ताका जायतो ताफाव वता. ह्या विशयांत नियाळ करतना म्हज्या नियाळाक आयिल्लें तुमकां मोगाचें हांव सांगता. तें जावन आसा संवसारी मनीस म्हणटात केवल कांय आवाज येनातल्या जाग्यार मातूसान मागणें केल्या देवाचो ताळो आयकता. पण मोगाचें आमकां क्रिस्तांव तशें न्ही. मार्केटींत इतलो आवाज येता जाल्यार थंयसर देवाचें उतर तूं काण नियाळ कर, देवा लागीं उलयत जाल्यार देव तुजे लागीं उलयता. अब्राहमा लागीं देव उलयलो ताच्या आवय बापायच्या घरांत. थंयसर बॉम्बे पुजा, मूर्ती पुजा, माट मंत्रां सगळें वायट थंयसर आसलें जाल्यार थंयसर देव अब्राहमा लागीं उलयलो. अब्राहमा भायर सर ह्या गांवांतलो. देखून मोगाचें आमकां वचचो जागो तसो जागो म्हणना, खंयचोय जागो तो पवित्र जाता. देखून थोड्यांनी म्हणजे फादर आमच्या जाग्यार कहलें की दोश आसा, शिराप आसा, आनी कहलें जीवदाळीचो, आनी कहलें मनजातीचो, आनी कोणें गेल्लो. हांवें म्हणचें जर तर तुज्या लागीं पवित्र पुस्तक आसा, तुज्या लागीं कोंत आसा, तुज्या लागीं खुरीस आसा, तुज्या लागीं देवाचें हाजरपण आसा, हर एक वायटाचे सकत पयसरता आनी थंयसर देवूच तुज्या सांगाता आसा आनी तो जागो पवित्र जाता. दुसरें जावन आसा उडासरा. संवसार म्हणटा तुका संपूर्ण तरान कितें जाय जाय, तुका आंतरीक सायलन्स जायची, भितर मौनपण जायचें. पण मोगाचें क्रिस्तांव मागणें म्हळ्यार भितर मौनपण न्ही, भितर मोगाचें आमच्या काळजांत देवाचें उतर आसा जाय आनी देवाच्या उतरांक काल जाय जाय आनी आमी हेरांक बक्षी जाय. संवसारी तरान मोगाचें देवाक आयकुचें म्हळ्यार शुन्य कांय नाका, केवल उस्वास घे आनी सोड. हांवें म्हणचें तें उस्वास घेवचें सोडचें संवसारी रितीन बरें तांतूय तुका बरें पड लागता कुडीक. पूण क्रिस्तांव मेडिटेशन म्हळ्यार क्रिस्तांव ध्यान म्हळ्यार थंय मुखार वचून देवाचें दर्शन घेवचें, जेजूच्या बोपयत काळजाचें दर्शन, मरियमाच्या खातावीन काळजाचें, सांदा भक्तांचें दर्शन, पवित्र पुस्तकाचें जाल्ल्या गणितांचें दर्शन आमी घेवचें, सर्गीचें दर्शन आमी घेवचें आनी देवाचें तें भासावण्यो नियाळ करचें. देखून म्हळ्यार देवाचें उतर परतून सांगचें तें आमचें ध्यान. आनी संवसारी तरान मोगाचें न्हू आमी ध्यान करतना संवसारी सत्यो जोड घेवचे. थोड्यांची पितीसपणां आसात, माथ्याचे भोंवतणी अशें हात केल्यार बरेंपण जाता. आनी थोड्यांनी म्हणचें तें दामल्यार हें दामल्यार तें दामल्यार तें दामल्यार आंग दामल्यार बरेंपण जाता. जावंक पुरो संवसारी रितीन जावंक पुरो, पूण तांतूंच पातयेवचें पितीसपण आमकां मोगाचें न्हू. आमी देवाचीं भुरगीं, आमी खंयच्याय संवसारी त्या देवान तें संवसारी त्या सक्तेतय पातयना, आमी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन पातयता. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आमी पवित्र आत्म्यातय आमच्या सरपतीदार देवा बापाच्या सक्तेतय समया जेजूच्या आमलीक रक्ताच्या सक्तेतय आमी पातयता. मोगाचें संवसारी मनीस तांच्या आसनांत पातयता. तांणी बसची रीत आपले पांय अशें माडचून गी, पांय वयर करून गी, हात तशें करून गी आनी वमते बडोवन गी, सरपा बरी वयर येवन गी, विविध तरांची तांचे आसन आसात. मोगाचें आमी केवल कुडीच्या आसनांचेर पातयना, आमी आमच्या मोतीच्या आसनाचेर आमचें मन समया जेजूचेर कंसून आसा जाय. तुमचें मन समया जेजूचेर कंसया
आमचें मन त्या कुर्साचेर कसोवचें, आमचें मन जेजूच्या भोवभोव काळजांत कसोवचें, आमचें मन सर्गींचेर आमी कसोवचें, आमचें काळीज, आमचें कूड, आमचो आत्म, आमचें सगळें जिवीत सोम्याचेर आमी कसोवचें. आनी अकरेचें ह्या संवसारी मनशांनी मोगाचें न्हू, दे गो फॉर सेल्फ एक्चुअलायजेशन, निर्वाणा, मोक्षा, तांचे इतल्याक तांणी बरेपण जावन घेवचें. मोगाचें न्हू, आमी क्रिस्तांवांचें मागणें म्हळ्यार सोम्यातय संबंद दवरचो, सोम्यातय एकवट दवरचो. देखून मिसाच्या बलिदानान आमकां वर्तो वेळ जावन आसा. कम्युनियन, कम्याव, सोम्यातय एक जावचें, युनियन, कम्युनियन, सोम्यातय एक जावचें. सोमी बरो गवडी, आमी ताचे हिंडाचे शेडयो जावचे. सोमी खरी दाखवाल, आमी त्या दाखवालेचे फांटे जावचे. सोम्यातय आमी संबंद दवरून काडयोचो. अशें मोगाचें सोम्यातय संबंद दवरून काडितना सोमी म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता. कोलोसेकारां बरयलें पत्र 3 वर्सवर 16 वड म्हणटा. कोलोसियन्स चॅप्टर 3 वर्स 16. देवाचें उतर तुमच्या काळजांत उदंड मापान बरोवन आसूं दी. देवाचें उतर उदंड मापान तुमच्या काळजांनी बरोवन आसूं दी. तुमी दैविक रेत्रेमध्ये आयल्यार मोगाचें न्हू, थंयसर तुमकां हर एका रेतेरी वेळार, थंयसर हर एक आराधना वेळार थंय तितलें भरपूर मापान बरोवन उमथांच्या मापान देवाचें उतर आयकोंक मेळटा. आनी तें तुमच्या काळजांत जगोवन दवरल्या वेळार देव तुमच्या लागीं उलयता. देखून फाटीं वता आसतना तुमी थंयसर गिटीर बरोवन घाललें पळयतले व्हडल्या अक्षरान, देवाचें उतर उदंड मापान तुमच्या काळजान बरोवन आसूं दी. वय मोगाचें न्हू, देवाचें उतर पळयत पुस्तकान बरोवन घाललें. मोगाचें न्हू, तें देवा थावन येता. त्या देवाक थावन येवच्या त्या उतराक आमी म्हणटा ग्रीक भाशेंत लोगोस. तुमी आयकलां जावं करो, लोगोस एक रेतेर मंदिरी आसा. लोगोस म्हळ्यार देवा थंय आसो, देवाचो शब्द सांतिसिंदाचो दुसरो जण स्वामी जेजू क्रिस्त. तें देवाचें उतर ह्या संवसारान प्रगट जातना प्रवाद्या मुखांतर देव उलयलो आनी उपरांत नव्या तस्तामेंतांत आपल्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता इफात उलयल्लें उतर आनी जेजूच्या आपोस्तला मुखांतर उलयल्लें उतर ह्या पवित्र पुस्तकांत बरोवन घालां. हें जावन आसा लोगोस, LOGOS, लोगोस. हें उतर हांवें तुवें वाचता आसतना देव म्हजे लागीं तुजे लागीं वैयक्तीक तरान उलयता. ह्या उतराक आमी म्हणटा रेमा. लोगोस आनी रेमा. म्हज्या जिवितांत हांव ह्या जाग जावन कशें जियेचय देव म्हाका सांगता हें जावन आसा रेमा. तूं खासर जालाय, तुज्या बायलेक भुरग्यांक कशें सांबाळीचय देव तुज्या लागीं उलयता तें जावन आसा रेमा. तुज्या घोवाक कशें सांबाळीचय, तुजो घोव वायट वाटेन गेल्यार बेबदो जाल्यार ताका सोंसणिकायेन ताका सासणीक जिविताच्या वाटे कशें हाडिचय देव तुज्या लागीं उलयता तें जावन आसा रेमा. देवाचें उतर लोगोस आयकून म्हज्या काळजांत जगोवन दवर. देवान दिल्लें तें रेमा म्हज्या जिवितांत प्रॅक्टिकल वर्ड हांवें म्हज्या जिवितांत क्रियाशील कार्यगत करचें तसले संदेश देव म्हाका दिता ते हांवें म्हज्या जिवितांत पाळीचय. देव मोगाचें नांव तुज्या लागीं म्हज्या लागीं उलोवंक येता. तर मोगाचें आमी दोळे धांपून आमी मागणी करया. दोळे धांपून आमी मागणी करया. उलय सम्या उलय, आयकता साकोर तुजो. सम्या लागीं आमी काळजांत मागता आसतना समी खंडीत जावन उलयतलो. आमकां जाय आसलें तें रेहमा, आमकां जाय आसलें देवाचें उतर तो दितलो. पिडा गूण करचें देवाचें उतर, आमकां बऱ्यांतलें बरें काम फावो करचें देवाचें उतर, आमच्या जिवितांत एक बरी सैरीक फावो जावचें देवाचें उतर, आमच्या देवापणे स्विकार करून त्या प्रमाणे जियेचें आसलें देवाचें उतर, काजारी जिवितांत भुरग्यांचें देणें जावचें तसलें देवाचें उतर, वेपार वहिवाटांत बरो लाभ जावचें तसलें देवाचें उतर, आमकां सुटका सोडवण मेळचें तसलें देवाचें उतर, आमचो जागो आमचें घर सगळें पवित्र जावचें, देवसारा तावन सुटका सोडचें तसलें देवाचें उतर हेमा देव आमकां फावो करतलो. उलय सौम्या उलय, आयकता साकोर तुजो, सलय म्हाका सलय, जावन आसाय आसरो म्हजो. उलय सौम्या उलय, आयकता साकोर तुजो, सलय म्हाका सलय, जावन आसाय आसरो म्हजो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो आनी तुमचे सवे आसो. सरपोतेदार देव बाप तुमच्या वयर आसो आनी तुमचेर आशिर्वाद घालूं. तुमच्या मुखल्यान आसो आनी तो तुमकां वाड दाखोव. तुमच्या फाटल्यान आसो आनी तुमची जतन घेवं. तुमच्या भोंवतणी आसो आनी तुमचें संरक्षण घेवं. अशें सर पदवेदार देव बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो. आमेन. भोवमुगाच्यान वर्तो संतोष दिव्यवाणी लायव्ह ह्या कार्यक्रमांत तुमी वांटेली जाल्यात. म्हज्या सांगाता मेळोन तुमी मागणें केलां. हांव तुमच्या खातीर मागलां, तुमी म्हजे खातीर मागतात.
आमी सांगता मेळून मोगाच्यान देवाचे भुरगीं जावन देवाच्या राज्यान जिवया, देवाच्या राज्य आमी प्रगट करया, सगळ्या मनशा कुळा खातीर आमी विनवणी करया. केदार तुमकां जाता देवी कुलोरेत्र मंदिराक येया. म्हजे हांगासर फोन नंबर आसा, ईमेल आसा, आमचे वेबसायट आसा, खंडीत जावन भेट दिया. देवी कुलोरेत्र मंदिराक केदाळय तुमकां स्वागत. दिव्य बाणी हे मागड्याच्या कार्यक्रमाद्वारे चड आनी चड लोकांक देवाचें उतर पावोवन दी. देव तांचे लागीं रेमा, तांकां जाय आसलो वैयक्तीक संदेश तांकां फावो करून दी म्हणून भक्तीपणान आमी मागया. देव बरें करूं.